IIT विरोधचे मेळावेकारांचे आंदोलन खर जायत चल्लां. भलायकी मंत्री आनी मुखेलमंत्र्यां मदीं समन्वय ना. मुखेलमंत्री एक सांगता, भलायकी मंत्री दुसरेंच सांगता. इतले सगळे घडले तेन्ना भलायकी मंत्री खंय आशिल्लो? खरोच विरोध करता तर मेळावले वचून लोकां बरोबर बसून विरोध करात अशें आम आदमी पक्षान म्हळां. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. फाटले कांय दीस आमी पळयता की मेळावलीचें जें IIT विरोधातलें आंदोलन आसा तें खर जायत गेलां. आनी कालूच आमकां परत एकदां जाणून आयलें की जें आमी सदांच सांगताले की आमचे मुखेलमंत्री आनी आमचे आरोग्य मंत्री म्हणजे प्रमोद सावंत बाब आनी विश्वजीत राणे बाब हांच्या भितर समन्वय ना, हांच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना. आनी कोविडाच्या काळांत सुद्दां आमी पळयलें की घाळपणां चडशीं जालीं ती मुखेलमंत्री एक सांगताले आनी सान म्हटल्यार आमचे आरोग्य मंत्री वेगळे सांगताले. आनी आतांय तेंच जावन आयलां. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे जे स्वता आमदार आसा, जंय मेळावलीची IITचो प्रकल्प येवपाचें प्रपोजल आसा, तांणी काल वक्तव्य केलां की आपूण लोकां बरोबर आसा, आपल्यालो विरोध आसा IIT थंय येवपाक, कारण लोकांक नाका. आनी आतां तेजे खंय आंगार कांटे येवपाक लागल्या. म्हणजे इतलो तेंप लागलो तांकां तांच्या लोकांची, तांच्या मतदारांची व्यथा जाणून घेवपाक. विश्वजीत बाब खंय आशिल्ले जेन्ना ताच्या स्वताच्या मतदारसंघातल्या बायलेच्या पोटाचेर पांय दवरून PI कुस्कर गेलो? ते खंय आशिल्ले जेन्ना त्यांच्या मतदारसंघात तांच्या मतदारांचेर टियर गॅस सोडले? ते खंय आशिल्ले जेन्ना तांच्या मतदारसंघात त्यांच्या मतदारांचेर लाठीचार्ज केलो? आता खंयच्यान तुमकां जाग आयली? काय फक्त एक षडयंत्र चलयता तुमी तुमची राजकारणाची पोळी भाजून घेवपा खातीर? इतलेच जर तुम्ही विरोध करता जाल्यार मेळावले येया आनी थंयच्या लोकां बरोबर बसून IITचो विरोध करून दाखया. ती कापस्ताद जायना. हेच विश्वजीत बाब बरे नेटान सांगताले की आपूण IIT थंय हाडटलोच म्हणून, आनी तांच्यांनीच आतां यू टर्न घेतलो हें आमकां समजता. हे सरकार असलेच यू टर्न घेवपाक फामाद आसा. हांव अभिनंदन करता मेळावलीकारांचें की इतलो तेंप ते आंदोलन करीत आसा आनी तेंच्यांनी एक दीस सुद्दां सोडूं ना. तांचें कौतुक दिसता आमकां. तांकां शाबासकी दिवची अशी दिसता. आम आदमी पार्टी मेळावलीकारा बरोबर सदांच आसतले. विश्वजीत बाब करता ते फक्त राजकारण. तांकां तांच्या मतदारांचे पडलेले ना. जर मतदारांचे पडलेले आशिल्ले जाल्यार इतले पर्यंत इतली वर्सां ते आनी ताज्या पयलींच्यान तांचे जे वडील आसा, प्रताप सिंग राणे बाब आसा, तांच्यांनी ह्या लोकां खातीर तांच्या नांवार जागे जावपा खातीर काम करता आशिल्ले ते. पूण हें आजून पर्यंत दिसना.